प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या 5व्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगळ्या प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या 6व्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। मानेवंत आग्नेल प्रवादीक कार्याचे आपोवणे स्विकारून समाज न्हवसुरता हो 6व्या नोवेनाचो विशय। मानेवंत आग्नेल बावतिस्मा आनी तिरावणे संस्काराचे मागणे वरवीं जेजून शिकयल्ल्या स्वताचे आनी नितीचे मार्गाचो फुलेर आनी नीज परगोटणार जालो। पवित्र स्नाना आनी तिरावणे संस्कारांत मेळटल्या मागणे वरवीं आमकां क्रिस्तांवांत खेरीत मुर्नियारपणा खातीर विचून काडल्यात। भोव थोड्या फुडाऱ्यांनी हे प्रवादीक कार्य देवाचे आज्ञा प्रमाणे फुडें व्हेलें, पूण जायते जाण पोरजेचे फुडारी कशे आपले खाला आशिल्ल्या पोरजेक निसंतोणाच्या मार्गार चलयतात। आमकां दिल्ल्या प्रवादीक कार्य पाळटना आमी स्वताचे आनी नितीचे फुलेर जावंक आनी निस्वार्थी आनी सेवे चाकरेचे मोनान फुडारपण चलोवंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बोल आनी काळजी ह्या मिसाची इंतेसावा दिनवासता आनी बरी भलायकी पासत मागता बेनाद आब्रियो तालिगांव थावन दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता सुकुरो रुजारियो कुन्ना आगासाई थावन सेबी फेर्नांदीस दिनवासता 50व्या जल्मा दिसा आनी बरी भलायकी आनी देवाचो आशिर्वाद मागता वालांकानी फेर्नांदीस नावेली थान दिनवासता आनी आपल्या कास्की इंतेसावा पासत मागता लैला आनी क्लारा नॉटन पणजे थावन। ह्या मिसांत वांटो घेवंक रोमार आयल्या रिवोणची रुजार सायबिणीचे फिरगोजोची फिरगोजकारां तांचो पादविगार पाद्री मारियो पेरेरा आनीकूर पाद्री मिलाग्रीस तो ह्या मिसाचे मुख्य याजमनपण चलयतलो। आयच्या मिसार उतराची मोडणी करतलो पाद्री लॉरेन्सो डायस कूर रुजार सायबिणीची फिरगोज फातोड्डा। तुमच्या फिरगोजकाराची इंतेसावा आमी मान्यवंत आग्नेलाचे मोजोतीन देवा मुखार दवरता। सगळीं उबी रावून सुरवातेचें गीत गावुया। Dewanzo
सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज जावं येता. माये मोगाचो येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी ह्या पिलाच्या दोंगरार चडल्या मान्यवंत आज्ञाला वरवीं आमची सगळीं इंतेसांवां ती देवाक उबारुया. देवाचो आशिर्वाद आमचेर आनी आमच्या कुटुंबार भोक्तीपणी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्य आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारेच्या 6व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो मुख्य विशय मान्यवंत आग्नेल प्रवादीक कार्याचे आपोवणे स्विकारून समाज नवसरता. मान्यवंत आग्नेल बावतिस्मा आनी तिरावणे संस्काराचे मागणे वरवीं जेजून शिकयल्या स्वताच्या आनी नितीच्या मार्गाचो फोलेर आनी नीज परगटणार जालो. पवित्र स्नाना आनी तिरावणे संस्कारांत मेळटल्या मागणे वरवीं आमकां क्रिस्तांवांक खेरीत मुनियारपणा खातीर विचून काडल्यात. गोठायेचो आत्मो आमकां मेळ्ळा आनी मिशनरी कार्याक आमकां पुर्ती केल्यात. पोरजेक स्वताच्या मार्गार चलोवंक आनी देवा आड चलतल्यो चाली रिती पयस करूंक देवान आमकां प्रवादी नेमल्यात. भोव थोड्या फुडाऱ्यांनी हें प्रवादीक कार्य देवाच्या आज्ञा प्रमाणे फुडें व्हेलां. पूण जायत्या जाणांन पोरजेचे फुडारी कशे आपल्या काल आशिल्ल्या पोरजेक निसंटनाच्या मार्गार चलयतात. जेजूचे खेरीत मिसांव साकार करचे खातीर देवाच्या नांवान आपल्याक पाठयल्यात म्हूण ते विसरतात. आमकां दिल्लें प्रवादीक कार्य पाळटना आमी स्वताचे आनी नितीचे फोलेर जावंक आनी निस्वार्थी आनी सेवे चाकरेच्या मनान फुडारीपण चलोवंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी काळजी ह्या मिसा भेटेंत मागुया. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकाची दुकान दवरुया. केल्ल्या चुकीची देवा लागीं बोगसोणें मागुया आनी बरोबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सोदपूत पिता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगपाक मेरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सौरपूत बेदा देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां बोगसूं आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. सोरपूत बेदार ससनाच्या देवा मनशाची काळजां आनी पोरसाचे हूक तुज्या हातान आसात. आमच्या देशाच्या राजकारभाराचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांकां राजकारभारा घाल. देशान लोकांक शांती समाधानाचो आसूर घालून सोर वायटांची गांवचें सुदारण जावं आनी आप आपल्या धर्मा प्रमाणे जिवंक सोमेस्तांक सत्याक हूक मेळूं. हे आमी मागता आमच्या सौम्य तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. भाग्योन जुवावाचे तिसरे चिटी वेले वाचप.
प्रितीच्या इश्टा, हे भाव भायले गांवांचे जावन तूं तांचे पासत घास घेताय म्हणल्यार हें तुजें विस्वाशीपणाचें काम. आख्खे पवित्र सभेत ते तुजे प्रिती मोगाचे गोवाय दिता. देवाक मानता ते भाशेन तांकां वाटेक गरज ती दिशीत जाल्यार बरो कोत्तलोय. ते वाटेक लागले फकत जेजूच्या नांवा खातीर, ओ क्रिस्ती मनशा कडल्यान कांयच घेय नासतना. असल्यांक मनशाक बरे भाशेन घेवंक आनी स्वता पासत ते वावर कोत्ता तातूंत तांकां सहकार दिवंक आमचो कायदो. देवाचें उतर हें देवाचे उलोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. पोतून म्हणयात, सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोषान पाळटा तो मनीस भागी. ताचेर सोंसोत प्रितुमेचेर बोलीश जायत वेतोली. प्रमाणीक मनशाची सोतोस सोदोवी. जबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. ताच्या घरांत दोन आनी गिरेस्तकाय ताचे प्रमाणीकपण सासनाक तोखतले. बऱ्या मनशाक काळोखांत उजवाड कसो तो पडजळटा, कित्याक तो कोणवालो, दोयेन काळजाचो आनी शेगुणी. जबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. बरे मनशाक दोयेन करून उश्टे दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो निते काळी. जबाब, सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. उद्गाराक उबी रावया. वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावंक देव तुमकां आपयता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका सौम्या. जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेजू सरशी आयले. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तुजे लागीं कितें आमी मागूं तें तुवें आमचे सोरीन केलोलें आमकां जाय. ताणें तांकां म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केल्लें जाय? तांणी म्हणलें, तुज्या वैभवांत एकलो तुज्या उजव्या हाताक आनीक दुसरो तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी. जेजूंक तांकां म्हणलें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांवें पिवूंक जाय तें पात्र तुमच्यान पिवूंक जायत, वो हांवें न्हावूंक जाय तें नाण तुमच्यान न्हावूंक जायत मूं? तांणी तांकां जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांवें पिवूंक जाय तें पात्र तुमी पियेतल्यात आनी हांवें घेवंक जाय तें नाण तुमी घेतल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्या वो दाव्या हाताक बसूंक दिवंक हें म्हजें स्वाधीन ना, तें निर्मिलोलें आसा तांकांच. बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंचेर तिडले. देखून तांकां आपणा सरशें आपोवन जेजून तांकां म्हणलें, विदेशांमध्ये तांचे अधिकारी म्हणलोले आपली पदवी तांचेर जबरदस्तेन चलयतात आनी तांचे वडील आपली सत्या तांकां दाखयतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत
तो तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो सगल्यांचो चाकर जावचो. कित्याक मनशाचो पुतूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेराची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्ताचे सोडवणी पासत दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शोबोर तूं मान. प्रितीच्या याज्ञिक भावानो, वडिलांनो, बापाय आवयनो, तुमच्या सांगाताक आयिल्ल्या तुमच्या भुरग्यांनो, तरणाट्यांनो, तशेंच म्हजी माय पाय आयिल्ली आसा, मोगाच्या पाय आनी मोगाची माय, तशेंच म्हजी भयणूय आयिल्ली आसा, फिरगोजकारां इश्ट आयिल्ली आसा, फिरगोजकारांनो, तशेंच सगल्या तरणाट्यांनो आनी अदीक करून पाद आंगलेलाच्या मोगाच्या भक्तांनो. कांय बरो विशय आयज आमी घेतला. देवान दिल्लें प्रभातीक कार्य मानिवंत पाद आंगनेल स्विकारता आनीक समाज न सोरता. एक दीस खंय प्रितीच्या भावा भयणीनो, एक तरणाटो उर्बेवंत याज्ञीक पाद्री भाशण दितालो. प्रॉफेट ह्या विशयाचेर तो भाशण दितालो आनी हें भाशण दोतुनीच्या भुरग्याक देव संदेशकार येता. सुरवातेकूच ताणें असो एक प्रस्न तांकां केलो. प्रॉफेट म्हणल्यार कितें? रोखडोच कोण एक देव संदेशकार उबो जाता आनी म्हणटा प्रॉफेट म्हणल्यार देवाचो म्हणयारी. दुसरो आनी कोण क्रिस्माचो भुरगो उबो जाता आनी म्हणटा प्रॉफेट म्हणल्यार देव आयकता तो. पूण एक भुरगें धाकटुलें भुरगें चेडूं भुरगें सट करून उबें जाता आनी प्रॉफेट म्हणल्यार ट्रम्पेट म्हणटा आनी उबें जाता धांवून फादराशी येता आनी फुसफूस जावन कितें सांगता फादराक. तुमी जाणा कितें सांगलें आसतलें तें फादराक? म्हजो डॅडी बोगोर बोगोर म्हजे मामीक ट्रम्पेट बंद कर तुजें. तुज्या बाबा भयणीनो, वो ट्रम्पेट वाजता आमच्या तोंडार, पूण आयज आमी खेरीतपणी एका प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान ट्रम्पेट वाजता ते आयकूंक आयल्या. ही बरी शिकोवण आनी ही बरी शिकोवण घेवंक देवान दिल्ले प्रवादिकार मानिवंत पाद आग्नेलान कोण भाशेन आपल्या जिवितांत वेंगयलें, कोण भाशेन देवान ताका विचून काडलो आनी ताणें तें आपल्या जिवितांत स्विकारलें आनी स्विकारून समाज कसो नसल्लो तो आमी हाचेर बारीकसाणेन नियाळ करुया. 3 भाग आसात पळयत जाल्यार ह्या विशयाचेर 3 भाग आसात. देव ताका विचून काडटा ह्या प्रभातीक कार्य खातीर. दुसरो मुद्दो म्हणल्यार हे दिल्लें कार्य प्रभातीक स्विकारता पाद आग्नेल. आनी तिसरो विशय म्हणल्यार हे स्विकारून प्रभातीक कार्य स्विकारून समाज नवसरता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, देवान दिल्लें हें प्रभातीक कार्य मान्यवत पाद आग्नेलाक हाचेर नियाळ करतना देव कोणाक विचून काडटा हें प्रश्नीक उतर आमच्या मनांत दवरून नियाळ करुया. आमकां दिसतलें देव कोणाकूच आपयता म्हण. कोण देवाक दिसती पडलो फुडें ताका आपयलो, वो देवाचो कोण इश्ट आसा ताका आपयलो, तो बरो दिसता रुपान गुडगुडीत आनी सुंदर दिसता ताका आपयलो, वो कोण देवाचो दुस्मान ताका आपयलो, कोण गरीब ताका आपयलो, गिरेस्त ताका आपयलो, वो कोण जातीन सकल वो जातीन वयर ताका आपयलो, बरो हुशार म्हूण आपयलो. तशें ना, देव आपल्याक जाय ताका आपयता, चुकोन आपयना. देवाचे आपोवण्यांत देव जेन्ना एका प्रवाद्याक विचून काडटा तेन्ना तो खेरीत मनशाक खेरीत वेळार, खेरीत दिसाक, वर्साक, शेकड्याक आनी खेरीत कार्या खातीर, वावरा खातीर, मिसांवा खातीर विचून काडटा. ही आमी केन्नाच विसरूंक जायना. आनी कित्याक लागून विचून काडटा तो जाणा, वो म्हजो सारको आयकतलो म्हूण. ताच्यान कांय चूक जावची ना, तो ताचे सांगातान म्हज्यान चलूंक जाता.
त्या वातावरणात तो सोंपता म्हूण तो देव जाणा. जावं मोजेसाच्या जिवितांत, जावं जेरमायास प्रवाद्याच्या जिवितांत, जावं इजायास प्रवाद्याच्या जिवितांत, जावं जोना प्रवाद्याच्या जिवितांत अशेंच घडलें. देव त्या वातावरणांत आपल्याक जाय ताका विचून काडटा. आमी पळयता मोजेसाच्या जिवितांत बास्केटींत भुरगो आसा तो पोलाशींत पावता आनी मागीर कितले व्हडले इज्रायल पोरजेक विचून काडटा. हे भाशेन सगळे आमी पळयता देवाची तयारी जाता. बेस्तोच मेळ्ळो म्हूण आपोवप ना. आनी देवाची तयारी बरी लांब तयारी. कुसव्यांत आकारच्या आदी हांवें तुका वळखलो. ही उतरां आमी आयकल्यांत सारकें न्हू. कुसव्यांत आकारच्या आदी हांवें तुका वळखलो म्हणल्यार कितें? बेस्तो दिश्टी पडलो. देव सारकें जाणा कसल्या वेळार कोणाक धाडूंक जाय तो, कोणाक विचून काडूंक जाय तो प्रवादीक कार्य खातीर. आनी हे देवाच्या तयारेंत आमचें माप मेजप करूंक जायना. हें देव जें कितें विचून काडटा तातूंत आमच्यान ताव घेवंक जायना. वो आमच्या मनांत ह्या आख्या जिवितांत आमी आटापूंक जायना. मान्य पाद आग्नेलाक प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवान विचून काडला. जे भाशेन प्रवाद्यांक विचून काडलो, अब्राहमाक, मोजेसाक, इजायास प्रवाद्याक, जेरमायास प्रवाद्याक, एलिशाक वापून काडलो, जोनसाक तेच भाशेन मान्यवंत पाद आग्नेलाक विचून काडलो प्रवादीक कार्या खातीर. दुसरे सुवातेर प्रितीच्यानो आमी पळयता मान्यवंत पाद आग्नेल हे देवान विचून काडलेले प्रवादीक कार्य आपल्या जिवितांत मांडून घेता, स्वीकारता. जाय त्यांक प्रवादीक कार्य फावो जाता. आमकांय सगल्यांक फावो जाला. फावो जालें म्हणटूच थंयसरूच तें उरूंक जायना. पूण तें आमच्या जिवितांत आमी स्वीकार करूंक जाय, मानून घेवंक जाय. आमी पळयता पाद आग्नेलाचें जिवीत काय बरो देव भिरांतीच्या कुटुंबांत तो जल्मलो. 9 भुरगीं तीं. ताचो बापूय तो ल्हानूच आसतना सोंपलो. उपरांत ताचे आवयन ताचो पोरुमूस केलो, सांबाळलो. आनी ह्या भुरग्याक ल्हानूच आसतना देव धर्म दोतोन पेल्याचो कसो मोग करूंक जाय, दुसऱ्याचे गरजे सोमुयार कसो पावूंक जाय सगळे आवय शिकयता. 11 वर्सां आसतना ताची आवय सोंपता. हे भुरगे अनाथ कशें पडनात पूण कोण ना कोण तांकां पावता. ताचो व्हडलो भाव चड आनी चड तांचो मोग करतालो, तो तांकां पावता. आनी हे भाशेन पाद आग्नेल वाडटा. देवाच्या मोगान तसोच पेल्याच्या मोगान तो वाडटा. हे वाडटाना जायते संकोश्ट ताच्या जिवितांत येता, त्रास जायते पडटात. विज्ञान शास्त्र तो शिकता आनी त्या उपरांत देवशास्त्र रासोलचे सेमिनरींत वचून शिकता. हे सगळे शिकपान तो देव म्हाका आपयता. कसल्या आपण डायसिजन यादनीकपणान ओ मिशनार जावपाच्या यादनीकपणान आपयता तें तो सारको विचून काडटा, नियाळ करता, प्रार्थनांत वेळ घेता. आनी जेन्ना ताका सुचता, ताचें ओतम्यान सुचता की खरेंच देव म्हाका एक मिशनार जावंक आपयता, तेन्ना तो आपली आस ह्या नवे घडलोले पिलारचे संस्थेक सांगता, ह्या सुपिरियराक सांगता. आनी 1998 ह्या वर्साक पिलार संस्थेंत तो येता. उणेंच म्हणल्यार 1898 ते 1908 ह्या 10 वर्सांनी सारको आपले जिवीत देवान म्हाका विचून काडला. हे प्रवादीक कार्य कोण भाशेन हांवें परगोटूंक जाय, प्रवादीक कार्या उदेशी देवाची उतर दुसऱ्यांक परजेक दिवंक जाय, हे प्रवादीक कार्या उदेशी म्हजो मिशनर वावर आनी देवाची स्वता परगोटूंक जाय, नीत परगोटूंक जाय, ताचेर तो नियाळ करता. खेरीतपणी नियाळ करता मरणाचेर, खेरीतपणी नियाळ करता नीत जोडटी ह्या उतराचेर, नियाळ करता इफेर्नाचेर, नियाळ करता स्वर्गाचेर. ही 4 उतरां ताच्या जिवितांत सदांच आसली. आनी नियाळ करून पवित्र संस्कारा मुखार वेळ सारून देवाचे आपोवणे आपल्या जिवितांत तो रिगयतालो. जे भाशेन एक झाड खंयच्याय वादोलान घोट उरता, ताची पाळां घोट जातात, खंयचे वादोलाचे तुफानाचे फुडो करता, ते भाशेन
पाद आंगलेल या हांगासर हे सुवातेर रावन आपल्या मोठांत रावून नियाळ करता वेळ सारता. असलो वेळ सारताना सांगतात ते भाशेन जाय तो खंय घुसपलो. हांगा हांवें मिशनर कसो रावंक जाय वो हांवें डायसिजन पाद्री जावं. आकांत येतालो ताच्या जिविताचेर आनी आकांत येतालो म्हणटा तितलें सोंपें न्हय आसलें. असल्या आकांताच्या वेळार घुसपोल्ल्या वेळार मातशें सारकें क्लियर ना डिलेमा जाल्लें हे वादान वचूं वो ते वर्दान वचूं कांय समजनासलें. असले वेळार कोणाचो सांगात घेता जायत पाद आंगनेल देवाचो सांगात घेता. एक म्हयनो भर मरणाचेर हे विशयाचेर तो नियाळ करता आनी मरणाचेर नियाळ करून देव म्हाका कित्याक विचून काडटा ताचो तो थाव घेता, देवाचो अणभव घेता. आनीक मागीर एक म्हयनो भर नियाळ प्रार्थन रोजारांत वेळ सारले उपरांत तो आपले 1908 ह्या वर्साक फूल फ्लेज मेंबर कसो जाता. पिलार सोस्तेचो फूल फ्लेज मेंबर जाता. बासावणी करता आनी बासावणी प्रॉमिसीस घेतल्या उपरांत तो एक कोडेगांत मेंबर हे सोसायटीचो जाता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवान विचून काडला आनी देवान स्विकार करप म्हणल्यार व्हडले व्हडले बसका घेवप न्हय, वावर करप देवाचो, रुमांत बसून रावप न्हय, वचोन व्हडली बसका म्हाका जाय म्हूण सांगून. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकले जेबेदेवाचे दोगूय पूत वेता जेजूशार म्हणटात आमकां तुजे लायक कितें मागूंक जाय. एकल्याक दाव्या हाताक आनी एकल्या उजव्या हाताक बसूंक आमकां जाय. आनी जेजू म्हणटा पळय हें तुमी मागतात ते तुमी जाणात, कितें मागतात ते तुमी जाणात. जे हांव पिवोवचें आसा ते पात्र तुमी पिवंक तयार आसात. जे कोश्ट म्हज्या जिवितान येतले ते कोश्टांक तुमी वेंग मारूंक तयार आसात. ते म्हणटात वय. पूण जेजू तांकां खरें सोत ते सांगता पळय म्हाका हांव म्हजे वस्तूंक ह्या संवसारांत येवंक ना. हांव प्रवाद्याचें रूप घेवन आयला, याज्ञीकपणाचें रूप घेवन आयला, रायपणाचें रूप घेवन आयला जाल्यार बापान म्हाका धाडला. कोणाक उजव्याक बसूंक जाय आनी कोणाक देव्याक बसूंक जाय ते बापाच्या हातांत आसा. बापाचेर पातयोन जेजूचेर पातयोन मिशनरी जिविताक पाद आंगनेल वेंग मारता. म्हणल्यार हे प्रवादीक कार्य फुडें व्हरूंक स्विकारता, मांडून घेता आपल्या जिवितांत. तिसरे सुवातेर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवान दिल्लें प्रवादीक कार्य मान्यवंत पाद आंगनेलाक देव विचून काडटा खेरीत कार्य खातीर ते तो आपल्या जिवितान स्विकारता. पूण ह्या स्विकारणे उद्देशी तो आपल्याच जिवितांत हे देवाचो मोग दवरिना. हे कार्य आपल्याच सांगाता आपल्या सोर भोवती आसलेल्याक न्हू सगळ्याक समाज न्हू सुरूंक तो भायर सरता. एक एक पावल तो मारता. आमी पळयत हांव ते भाशेन एक दीस खंय रेमेदियस गोमेज पिलार सोस्तेचो वडील ताचे सोरशी येता आनी म्हणटा पळय आमची संस्था मरता, पाद्रीपणाची आपोवणी नात, कितें जातलें कांयच सजमना, हांव निराशी आसा. आनी हें आयकोन खंय पाद आंगनेल ह्या आपल्या वडिलाची उतरां आयकून ताका बुजवण दिता, ताका काळजीदारपणान सांगता पळय भिये नाका, हे सोस्तेंत आनी हे जाग्यार देवाचें बोट आसा, ही संस्था केन्नाच मरची ना. प्रितीच्या बाबा भयणी थोडींच उतरां पाद आंगनेलाच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात आनी त्या सुपिरियराक ते वडिलाक तो सांगता हे सुवातेर देवाचें बोट आसा आनी संस्था केन्नाच मरची ना. कितली प्रवादीक उतरां देवान ताच्या तोंडान घाल्लीं उतरां. प्रवादी म्हणल्यार देव सांगता तो मनीस उलयता आनी उलयता कसो लोकांक उलयता. कोणाक सांगता पोरचेक सांगता, देवान विचून काडलेले पोरचेक. आनी ही उतरां जेन्ना सगळे सोंपाडले कशें, काबार जालें कशें, मेंबर नासले, तसल्या वेळार मान्यवंत पाद आंगनेल ह्या सुपिरियराक सांगता केन्नाच मरचें. आनी जेन्ना पाद आंगनेल
1929 हे वर्साक सोंपता आनी ते उपरांत राशोल सेमिनरींत थंयसर राशोल सेमिनरींतल्यान थंयसर सावन 10 वर्सां उपरांत ताची सगळे रिमेन्स आसात ते हांगा हाडटात ते उपरांत 10 वर्सान 1939 हे वर्साक म्हणटात ते भाशेन तेच वर्साच्या जुलयाच्या म्हयन्यांत रिऑर्गनायझेशन ह्या संस्थेचें जाता 6 मेंबर आनी 2 जाण ब्रादर ह्या संस्थेंत मिसळ जातात आनी ही संस्था वाडटा रिऑर्गनायज जाता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, पाद आंगनेल आपल्या ह्या प्रवादीक कार्या उद्देशी देवाची उतर आपल्या जिवितांत मिसळ करता आनी सगल्यांक बुजवण दिता. जे भाशेन ताणें ह्या वडिलाक बुजवण दिली, देवाची उतर परगट केलें, तशेंच तो समाजांतूय एक एक पावल मारून फुडें वता. एक दीस खंय एक क्रिस्ती हिंदू भाव ताचे सोरशी येता आनी म्हणटा, पळय म्हजे धुवेक काजार करूंक जाय आनी आमचे लागीं दुडू ना, डावरी दिवंक जाय. तेन्ना खंय पाद आंगनेल कितें ना कसलो बंदोबस्त करून कसले दुडवांचो दुडू एकठांय करून खंयसर ना खंयसर मागून खंय एकठांय करता आनी ह्या हिंदू भावाक ताचे दुयेचें लग्न जावंक आदार करता. गरजेवंताक पावता, समाज न्हू सोदता, जें देवान ताका आपणें दिल्लें सगल्यांक पावता. आनीक एक फावट खंय 2 गुटां मदें जाय ती झगडीं चलताली आनी थंय शांती नासली. मिसाक वेतालो लोक, पूण घरा गेली म्हणटच भेद तांचे मदें सेपरेशन, दोशीपण आसलें, एकामेकाक पडो नासलें. थंयसरलो पाद विकार खंय पाद आंगनेलाक आपयता आनी सांगता 9 कर, 9 नोवेनां कर. 8 नोवेनां जालीं, तुवें तो 9 करता आनी लोकांक देवाची उतर परगट्टा. प्रवादीक कार्य आपलें तुवें तो ह्या प्रवचनांतल्यान परगट करता. लोकांक बदलपाचें, भोगसणें दिवपाचें हुस्को तांच्या जिवितांत जापयता. पूण 8 नोवेनां जालीं, कांयच घडना. आनी हें पळोवन 9 नोवेनांत चलतना पाद आंगनेल खंय रोडटा आनी सांगता, पळय हें म्हजें 9 आनीक हांव रोडटां. ही दुखां वावतात, पूण ह्या दुखां उद्देशी देव तुमचे लागीं उलयतलो. हो प्रवादी, हे सोक्त प्रवादी यात्रिकां उदी उलयतलो म्हूण हांव जाणा. आनी म्हणटात ते भाशेन हे 9 नोवेनां उपरांत ते फिरगोचेन खंय मोग उत्पन्न जाता. बोगसण्याची वेंग ते दोनूय गोट आसले भाव भयणी मारतात आनी तांचे मदें बरो संबंद घडून येता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, असली जायती समाज न्हवसोरपाचो वावर घडणे पाद आंगनेलान ह्या प्रवादीक कार्य आपल्या जिवितांत विगून केलें. वावराणेचो इश्ट आमी पळयता ह्या पोत्रांत. हे पोत्रांतूय जाय तो भाग पाद आंगनेलान दिला. आपलो सहकारांनी आनी आपलो आदार दिला. जेन्ना तो आत्मीक गुरू कसो राशोलचे सेमिनरींत वावुरतालो तेन्ना जायते अत्याचार गरिबांचेर, वावराड्याचेर चलतालो तो ताणें आयकल्लो. आनी हेच खातीर सेमिनरिस्तांक एक बरी शिकवण दिता. पळय, एक पत्र आमी उत्पन्न करुया, जल्मा काडुया, वावराड्याचो इश्ट म्हूण जल्मा काडुया. आनी ते पत्रा उद्देशी हे सगळे जो अत्याचार घडटा, जंय नीत ना, ताचेर निशेध आमी मारुया. देवाचे उतर परगटुया. गरिबांक ह्या पत्रा उद्देशी पावुया. असल्यो बऱ्यो कन्यो पाद आंगनेलान आपल्या जिवितांत केल्यो. प्रितीच्यान आयज पाद आंगनेलाचे मजतीन आनी विणवणेन ताच्या आदारान पवित्र सभा आमकां सगल्यांक आमचें पवित्र कार्य, देवान दिल्लें प्रवादीक कार्य समजूंक आनी ते स्विकारून पाद आंगनेले भाशेन समाज न्हवसोरूंक आपयता. पाद आंगनेलाक खेरीत कार्य दिलें गोंयांत रावून ताणें देवाचें हें खेरीत कार्य शिपडायलें, देवाचें उतर परगटलें. समाज न्हवसोरलो, वडिलांक
ताणें काळजीदारपणान हांगा देव आसा म्हूण सांगलें आनी असली उतरां ताणें दिली जाल्यार आमी आमच्या गोंयांत रावन दर एक गोंयचो पूत, दर एक गोंयची धूव, दर एक गोंयचो कुटुंब गोंयांत रावन देवान आमकां सांत फ्रांसीस हावें दिला, देवान आमकां मान्योपाद आज्ञे दिला, आमचेच गोंयचो सांत भगयोन जुझेवाद दिला, तांचे भाशेन एक गोंयांत रावन पाद आग्नेला भाशेन गरजेवंतांक पावूंक काळजीदारपणान देवाचे उतर देव हांगा आसा आसणे आसा म्हूण सगल्यांक काळजीदारपणान सांगूंक बरवासो जागूंक आमकां जायते फावटी आमी पळयता आमचो गांव सोडून आमी हांगातूय वेता. कित्याक वेता? कोण सांबाळटलें गोंय? देवान दिल्लें गोंय देवान आमकां हांगा रोयलें जाल्यार you are sowed here, you are planted, you have to bloom here. Bloom where you are planted. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेन्ना पाद आंगनेल आपल्या ह्या प्रवचनांतल्यान प्रवादी कार्य करता तेन्ना खंय म्हणटात ते भाशेन रोखडेच खंय लायन येवं लागताले कन्फेशनां. देवा दर एकल्या जिवितांत णव सोडणेचें पावल ती मारताली. दर एक लौकीक दर एक भावार्थ णव सोडणेचें पावल मारताली. आमच्या जिवितांत आमी आयल्या जरो दोंगर सोडून आमच्या जिवितांत एक णव सोडणी हाडूंक आमकां पाद आंगणेल आपयता. आमच्या कुटुंबांत, आमचे फिरगोजेंत, आमच्या समाजांत, आमच्या ह्या गोंयांत रावून देवाचे मोगान रावून ताणें दिल्लें उतर आमच्या जिवितांत अणभवून तें स्विकारून पाद आंगनेला भाशेन समाज नवसरूंक आमकां हीच कृपा पाद आंगनेलाक फुडें घालून हे नोवेनांत आमकां सगल्यांक कृपा बळ मागूया. सगळीं उबी रावया. आमचें जिवीत, आमचें कुटुंब, आमचो समाज आमी नवसोतली जाल्यार आमकां देवाची कृपेची गरज. ह्या वेळार कांय मागण्यांतल्यान देवाची कृपा, देवाची मोजत आमकां फावो जावंक मागुया. आमच्या बाब साहेबान, बिस्पांनी आनी सगल्या यादनिकांनी आपल्या उतरांनी आनी कोन्यांनी देवाच्या भुरग्यांक मोगान विंगूंक आपुणूच पयले स्वातेर भावार्थाचे नमुने जावं आपल्या शेलयांचो भावार्थीर करूं वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. संवसारी राटावळींनी बुडलोलीं आसतना आमी आमचो शेवट सदांच मनान दवरून आमच्या काळजान देवाचो मोग आनी पेल्याचो हुस्को दवरूंक जिवंक आनी तालण्याचेर जैत व्हरूंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकारभाऱ्यांनी पोरचेची उदरगती पासून वावुरतना पर्यावरण सांबाळूंक तशेंच सर्वांचें बरेपण मनान दवरून वावर करूंक पोरचे मदें मोग, शांती आनी एकवट घडोवन हाडूंक वावरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमची तरणाटी आनी भुरगीं वेगवेगळ्या तालण्यांनी पडटात. ह्या आधुनीक काळार संवसार तांकां बुलयता आनी जायते फावटी वायट
तांच्या जिवितान भितर सरता. जिविताचे निर्णय घेतना कितें बरें आनी वायट तें समजून तांकां जाणवाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या समाजान शांती, नीत आनी बरेपण हाडूंक वावुरतल्या सगल्या समाज सेवकांक देवान राखूंक तांचो वाव नेटान फुडें व्हरूंक तांकां काळजी आनी बळ मागुया. आनी आमी आमचें प्रवादीक कार्य आमच्या जिवितांतल्यान पालूंक आमी स्वताचे आनी नितीचे गवाय जावं बापाची कृपा आमकां मागुया. भोव दोयाळ बापा, ही आसात आमची कांय मागणी तुज्या फुड्यांत आमी घातल्यात. जायती मागणी आमच्या काळजांनी आनी मनांनी आसात. तुजी खुशी जाल्यार तूं स्विकार कर. आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर तुजे बेसांव घाल म्हूण आमी तुजे लागीं ल्हान विकायेन मागता. ह्या मागणे कोत्ता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपुतबेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. दोयाळ बापा, तुका उलो मारतल्याचे मागणे आयक आनी तुजे पवित्र सभेचे देणे मानून घे. तुजी आपणायलोली भुरगीं कोत्तात ते पवित्र आत्म्या सगल्या बुनशांबूर ओनीत आनी सोर तोरेची अंतर आनी वेगळोचार मोगा वरवीं सोंपून मनशा समाजान शांती समाधान राज करूं आनी सगल्याचे एक कुटुंब जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पर तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत आयपाता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपुतबेदारान सासनाच्या देवा सोर काळयान चोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा ते सगळे तुवें रुचलाय. वेळ काळ सगळेंच तुवेंच थारायलाय. पूण मनशा तुजे सारकोच रुचलोय आनी आख्खे विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजे जाणवायची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्बिता वाखाणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूताचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. ताचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. We
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरोंक सोसूंक बेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मुडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक करोडाचें रगत, पातकाचें बोगसोणें मिलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारतले. हे म्हज्या उगडासा करात. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडगास कोत्तां आनी अजिविताचो उंडो ही सोडवणची काल्स तुका समोर पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां. आनी जेजू कुडान रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा के प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादविकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा बुणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन दोन गुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरपोदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुनवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी बरोबर म्हणुया. आमचो बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुरकीच्या सुखाक आनी आमच्या सोनवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवर्षान अंतरेकतां. तर आमकां तुज्या उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आतांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमचे पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेचे भावाताचे दिश घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येत्यान राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नांक सोमेची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाका पयले ती सगळी आमी सुभागी म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesus, salve a mim.
घोडीभर आमचे दोळे धांपून जेजूक आमच्या काळजांत येवकार दिवया, ताचेशी आमी उलोवया. आमकां दिल्लें प्रवादीक कार्य मुखार व्हरूंक, जणेकल्यान आमी तोजवीत करूंक शक्तीबळ ताचेशी आमी मागुया. उबी रावया. देवा मनशा कुटुंबाक नवो जीव दितोल्या एकाच उंड्याच्या प्रसनान आमकां मेळ्ळें. आपली सृश्टी गोठ वयर काडूंक सोदतल्या लोकांक आदार दिवंक आनी तांकां फावो ती न्यायनीत मेळूंक ह्या एकवट्याच्या संस्कारा वरवीं खोऱ्या आनी निस्वार्थी मोगान आमची काळजां भर हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूची नांवी. आमेन. बसूया. ह्या मिसांत बोक्तीन समोरुमतल्या मुखेल यादनिकाक पाद्री मिलाग्रीस फेर्नांदीस रिवोणा रुजार साहेबिनीच्या फिरगोजेंतलो, तशेंच ताचो पादविकार हांगासर आसा. तुमच्या फिरगोजकारांक जी 2 बसीबोर घेवन आयल्यांत हांगा, आनी उतराची आयज मोडणी करतल्या पाद्री लॉरेन्स डायस हो रुजार साहेबिनीचो पातकूर पूण फातोड्डा. जायतो भार घेवन ताणें आयचो शर्मा तयार केला आनी सगळ्यो घडण्यो मानवत आग्नेलाच्या जिवितांतल्यो आमच्या मुखार दवरल्यात आनी आमकां उत्तेजन दिलां हें प्रवादीक कार्य मुखार व्हरूंक. बारीकसाणेन आनी मेहनतीन ताणें आमकां तयार करून हो देवाचो संदेश दिलो म्हूण हांव ताका काळजांतावन दिनवासतां. आनी सगल्यांक तुमकां फिरगोजकारांक रिवोणचे ह्या नव्यानाच्या मिसांत भेटोवंक तुमी पयसतावन आयलींच. मानवत आग्नेलाच्या बोक्तीन तुमी आयली म्हूण देवान तुमचेर सुमाम आशिर्वाद घालूं. कांय कळोवण्यो तुमच्या खेरीत इंतेसा पासत तुमच्यान आमच्या ऑफिसांत आजून पर्यंत मिसां दिवंक जातात. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2025 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळेंत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटात. पाद्र आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूंचो म्युजियम आमच्या इगोर्जेच्या रुमांत तयार केला. मागता तो आत्मीक नदरेन आनी ध्यानीक मनान ताचो अणुभव तुमी घेवचो. फाल्यां नोव्हेंबराच्या 17 आयतारा दीस आमी आमच्या आत्मीक भाव भयणीच्या एकवटाचो दीस मनयतात. सकाळीं 10:30 वाजता त्या एकवटाच्या वांगड्यांच्या इंतेसां पासत खेरीत मीस भेटयतले. ह्या एकवटाचो हेतू म्हणल्यार मिसावांक आनी मिशनरांक आपल्या मागण्यांचो तेंको दिवंक. कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार एकवटाची वांगडी जावंक फादर जोझफ फेर्नांडीसाक तुमी मेळची आनी तुमचें नांव दिवचें. तेच परी ह्या खेरीत मिसांत वांटो घेवंक तुमकां आमी येवकार दिता. फाल्यां आयतार 17 तारीख मलयाळम भाशेन मीस आसतलें सकाळच्या 11:30 ह्या पंडालांत व्हडले सेमिनारीच्या कोपेलांत. आनी ह्या माटवांत 11:30 तामील भाशेन मीस आसतलें आनी 12:30 हिंदी भाशेन मीस आसतलें. आमचे पिलार संस्थेचें एक मासीक फादर आग्नेलोस कॉल आनी सातोळे बारोड्यांचो इश्ट उजवाडा येतात. ताचेर आमच्या मिसावांच्या वावराची खबर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसा भायर कावंटर आसात, थंय तुमच्यान ती घेवं येता. वर्साक फकत 250 रुपया भरून सबस्क्रायब करूंक आमचे झेवियरियन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार तुमी दिवं येता. नोव्हेंबराच्या 18 सकाळीं 9 ते 12 वरां मेरेन ब्लड डोनेशन कॅम्प आमचे मिशन सेमिनरीन चलयतलेत. जांकां आपलें रगत दिवपाची खुशी आसा तांकां आदले रातीक 6 वरां न्हीद पडोवंक जाय. रगत दितल्यांची पिराय 18 ते 60 वर्सां मदें आसूंक जाय. रगत दिवंक येवच्या आदीं 2 वरां पयलो बरो ब्रेकफास्ट वा नास्तो करूंक जाय. तुमी ह्या बऱ्या वावराक आदार दितले म्हूण आमी रावता.
नोव्हेंबराच्या 20 तारखेर मानेवंत आग्नेलाच्या पुण्यतिथीच्या दिसाक ताच्या मानाक सांजेच्या 7 वाजता फादर आग्नेल इस्कॉलाच्या आंगणांत एक फुकट तियात्र आसतलो. बरयणार डॉमिनिक कार्वालो. प्रेसी फेर्नांडीस वेलिंतान आपल्याक मेळ्ळो उपकार बरोवन सांगता. उपकार ताका मानेवंत आग्नेला उदेशी मेळ्ळा. आमच्या एका पाद्रीची माय वर्सा 1907 एस्तिला फेर्नांडीस सामकी सिरियस आसली. अकस्मात रातचें तिचें पोट सामकें मोठें जावन तिच्यान सुस्कार पासून घेवंक जायनासलो. हांवें तिका रातची सुमार 10 वरांचेर मारगांव हॉस्पिटलांत व्हेली. थंय दोतोरान आपल्या लागीं कांय जायना म्हूण तिका GMCन धाडली. GMCन तिची एक्सरे काडली आनी स्कॅनिंग करून सांगलें की तिच्या पोटांत आंतकळ्यो फुटून तिका इन्फेक्शन जालां आनी ऑपरेशन करूंक जाय तो पिरीग आसा. दोतोरान आमकां सांगलें ती वाचूंक कठीण म्हूण. ऑपरेशन करता तेन्ना कितेंय जावंक शकता. आमी मानेवंत आग्नेला लागीं मागत आसली तिका बरी कर म्हूण. आनी मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन तिचें शेकी ऑपरेशन सक्सेसफूल जालें आनी दोतोर देखून अजाप जालो. आयज ती बरी जावन पिलार मानेवंत आग्नेलाक दिनवासूंक आयल्या. देवाकार गणिता आनी मानेवंत आग्नेलाक बेगीन सांताचो मान फाव जाल्यार पुरो म्हूण मागता. आतां आमी सगळीं उबी रावन आमच्यो खासगी गरजो ज्या लोकां पासत आमी मागूंक आयल्यांत वा आमच्याच गोडच्या पासत तांच्यो गरजो मागणी आमी ह्या वेळार देवा फुडें दवरुया. तुमच्या स्क्रिनीर हें मागणें आयिल्लें आसा. तर आमी सगळीं सांगता व्हडल्या ताळ्यान भारताच्या खोलायेन काळजाच्या खोलायेन थावन आमी मागुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमच्या सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवकां दिशी उत्सुरे लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बाकीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान थावन मागता. तशेंच सांगता मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या शेजूच्या अनंत बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार तुमच्यो गरजो मांडात. एक खुणा खोशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी मानेवंत आग्नेलाक भागीवताचो मान मेळूंक मागुया. सगळीं बरोबर. ओगणीच काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उद्देशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. मानेवंत आग्नेल विनोदी कोर आमचे पासून दुयेंतीचेर मागणें जातले इगोर्जेंत. आतां निमण्या आशिर्वादाक आमच्यो तकल्यो बागावया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आमासो पेस्ताचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.